आम आदमी पार्टीन गोंयाक नवे चेहरे दिवपाचो यत्न केला। गोंयकारांक ही पार्टी धादोसकाय मेळोवन दितली अशें सांगून आपाचो संयोजक राहुल म्हांबरेन समितीच्या नव्या रुपाचें दर्शन घडयलें। नव्यानच पार्टीन आयिल्ल्या महादेव नायकाक सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट केला। पळोवया आपाची नवी टीम। आम आदमी पार्टीन खुबशे लोक जोडल्या फाटल्या दिसांनी, फाटल्या आठवड्यांनी जावं ते पेडणे तालुक्यात जावं तशेंच काणकोणा शेनवारा बाब अनुप जॉयन जाले पार्टीन आमच्या। तशें जायते जाण पार्टीन जोडल्या आनी पार्टीचो विस्तार जायत चलतो आसा आमचो। काल आमचे वेळगे हांगा ऑफिस ओपन जालें वेलिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीन। तशेंच फुडले त्या दिसांनी बाकीचे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफिसीस ओपन जातले आनी जाय ती जिम्मेवारी घेवपाक आमचे फुडारी फुडें सरल्या। तांकां ही जबाबदारी सोंपोवपाक आमचो जो ऑर्गनायज स्ट्रक्चर आसा तो आमी आज घोशीत करता की आमकां पार्टीक फुडें वाटचाल मेळपाक आनी लोकांचो एकदम बरो प्रतिसाद येता। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमची विजेची घोशणा केल्ली, त्याच बरोबर फुडले आमी जे मुद्दे काडले प्रत्येक गोंयकारा खातीर ताजो आमकां बरो प्रतिसाद मेळत आसा। तेन्ना आज हांव आमचो पार्टीचो स्ट्रक्चर हांगा अनाउन्स करता, ऑर्गनायज स्ट्रक्चर। सद्या तुमकां खबर आसतलें म्हज्या व्यतिरिक्त आमी जे ऑफिस बेअर आमचे आसले ते दोन व्हायस प्रेसिडेंट आसले, बाय प्रतिमा कुटिनो आनी एडवोकेट सुरेल तिर्वे। आज म्हाका खोस जाता सांगपाक की आमी आमचे एक्स MLA गोंयचे तशेंच फॉर्मर मिनिस्टर बाब श्री महादेव नायक हांकां सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट म्हणून ऑफिस बेअर जबाबदारी दिल्ली आसा। तशेंच आमचे जे व्हायस प्रेसिडेंट आसले सुरेल आनी एडवोकेट प्रतिमा शिवाय आज श्री वाल्मिकी नायक हे आमचे पणजेचे फुडारी क्वायट अ सिनियर लिडर इन द पार्टी हाका व्हायस प्रेसिडेंटची जबाबदारी दिता। ताच्या भायर बाणावलीचे आमचे फुडारी कॅप्टन वेल्झी वेगस खुबशे इश्यू ताणें काडिल्ले आसा। फाटीं जी एड्युकेशन डिबेट जाली ती खूब चर्चेन जाली, तांचे आज नांव घोशीत करता व्हायस प्रेसिडेंट म्हणून पार्टीचे। आनी आमचे काणकोणचे आनी तशेंच फाटोजळेची जी असेंब्लीन चार्ज जबाबदारी स्विकारल्या बाब संदेश तेलेकर देसाय यांची नियुक्ती व्हायस प्रेसिडेंट म्हणून केली जाता। जनरल सेक्रेटरी त्या खातीर आमी 3 अशे विंग्स तयार केल्या। गोंयचे जे भंडारी समाज आसा थंय जनरल सेक्रेटरी हे ताणें पद गेली 8-9 वर्सां स्विकारलेली आसा, सांबाळ्ळ्या ती श्री उपेंद्र गांवकर हांची OBC आमचो जो विंग आसतलो तांचे जनरल सेक्रेटरी जबाबदारी दिली जाता। त्याच बरोबर जर्सन गोब्स हे आमचे वेलीचे फुडारी, हे आमचो मायनॉरिटी विंग जो आसतलो ती जबाबदारी स्विकारतले। आमचे बाणावलीतले ZP मेंबर आमचो तरणाटो यूथ फेस श्री हेंझल फेर्नांडीस हांकां आमी यूथ विंगची जबाबदारी दिता। ते जनरल सेक्रेटरी आसतले यूथ विंगाचे। आनी जॉयंट सेक्रेटरी श्री राहुल परेरा हे फाटीं आमच्या पार्टीन जॉइन जाल्ले आसा। केपेचे मोठे फुडारी, ते बऱ्यापैकी काम केल्ले आसा, एक्स काउन्सिलर जावन आसा ते केपे म्युनिसिपालिटीचे। तांकां जॉयंट सेक्रेटरी ही जबाबदारी दिली जाता। ताच्या वांगडा आसतले बाब सुदेश कलंगुटकर, हे सांताक्रूज मतदारसंघात बऱ्यापैकी काम केल्ले आसा। तशेंच आमचे पार्टीन पयली वर्सा आशिल्ले श्री जेम्स फेर्नांडीस हे कुडचड्या तालुक्यांत मोठ्यापैकी काम केल्ले आसा। तांची नियुक्ती केली जाता जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून। आनी बाब प्रशांत नायक हे कुंकळे मतदारसंघात ताणें फाटीं आमच्या पार्टीन जॉइन केल्ले आनी बऱ्यापैकी काम करता, जावं ते वीज आंदोलनाचो आसा किंवा लोकांचे बारीक बारीक इश्यू जे काडपाक तातूंत प्रशांत नायक बऱ्यापैकी वांटो घेता। तांकां आतां जबाबदारी स्विकारली जाता, दिली जाता जॉयंट सेक्रेटरी। तशेंच आमचे वुमन्स विंग जे आसा ताणें जावं तो प्रायज रायज फाटीं कितें जाल्लें, तशेंच बाकीचे हेल्थ कॅम्प म्हणा ते खुबशे बायलांचे मुद्दे आसा ते खूबदां फुडें काडिल्ले आसा। सरकाराक जाप विचारिल्ले आसा, जावं ते पेन्शन बायलांक येना स्कीम DSSचे ताजेरूय खूबदां सरकाराक जाप विचारिल्ली आसा। ताजी आमी आज घोशणा करता आनी ताजें आमकां नेतृत्व आमी दिता श्रीमती पेट्रिशिया फेर्नांडीस। हे जावन आसा केपेचे आमचे फुडारी, खूबदां प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस केल्ले आसा ताणें। सो पेट्रिशिया फेर्नांडीस विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द वुमन्स विंग। ताच्या बरोबर गौरीशा गांवकर ही आमचे सांगेची फुडारी, एक्स पंच मेंबर, एक्स सरपंच जाल्ली आसा ती कुर्डी पंचायतीन। तिका जबाबदारी येता व्हायस प्रेसिडेंट वुमन्स विंग।
आणि त्याच्या बरोबर ऍडव्होकेट सुषमा गावडे ही एक्स बीजेपी मेंबर आशिल्ली प्रियोल तालुका प्रियोल कॉन्स्टिट्युएन्सी मतदारसंघात ती फुडारी आशिल्ली. सो शी बी द वायस प्रेसिडेंट ऑफ वुमन्स विंग. तशेंच तुमकां खबर आसतली आमची आम आदमी पार्टी इज अ व्हेरी यंग पार्टी आणि खुबशे आमचे फुडारी आसा इज क्वायट यंग इन एज. सगळ्यात फादर ग्रँडफादर अशें ना. एक यूथ फेस जो आसता एक यूथ विंग जो आसता इट प्लेज अ डिसायसिव्ह रोल इन पार्टी पॉलिटिक्स. आणि आमच्या यूथ विंगाक सुद्दां आमी फुडारी घोशीत करता. आमचो प्रेसिडेंट यूथ विंग नॉर्थ आसतलो बाब पूजन मालवणकर. तशेंच साऊथ प्रेसिडेंट आसतलो जोहान वेर्णेकर. सो हांकां नॉर्थ अँड साऊथ ही युथाची जबाबदारी दिली जाता. श्री महादेव नायक हे आमचे वाळपयचे बऱ्यापैकी काम केले. जेव्हा फ्लड रिलीफ फाटी दिल्लो आमी तातूंत मोठो वाव घेतलो महादेवान फुडें सरपाक लोकां कडेन पावपाक. आणि साऊथाक आसतले वायस प्रेसिडेंट युथ विंगाचे बाब वैभव फळदेसाय. सो ही आमची ऑर्गन स्ट्रक्चर जी आसा म्हाका खोस जाता की काल जेन्ना हांव वेली मिटिंगेक गेलो लोकांकडे मिटिंग उपरांत इंटरॅक्ट जाल्लो खूब लोकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. खूब जाणां सांगले की खंय तुमकां ब्रेथ ऑफ फ्रेश एअर म्हणटा ती आम आदमी पार्टी. इतली वर्सां आमी काँग्रेस पयले बीजेपी पयले पण आसा तेच गोंयकारांची स्थिती आसा. गोंयकारांचो मुद्दो म्हणटा केन्नाच कोणें उठोवना आणि आम आदमी पार्टी रियली डिजर्व द चान्स इन दिस फोर्थकमिंग इलेक्शन्स. आणि आमी आज जी संघटना ही घोषित केल्ली आसा आमच्या पंचायती फाटी जेन्ना दिल्लीचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आयिल्ले श्री मनीष सिसोदिया जी ताणें अनाउन्स केल्लें आमच्या पंचायतीक सुद्दां संघटना रेडी आसा. तेन्ना हो ऑर्गनायज स्ट्रक्चर आज जो मांडला तातूंत नक्की आमची पार्टी बळकट जाल्ली आसा स्ट्रेंथन जाल्ली आसा. आणि म्हाका खात्री आसा हे सगळे जाण आपले रितसर जबाबदारी पार पडटले आनी पार्टी वील ग्रो टू बिगर अँड ग्रेटर हायट्स.